Rural development. Speaker sir, I have increased the allocation of the rural development to rupees 221.46 crores. सभापती महोदय, ग्रामीण गरीब उणी करपा खातीर आनी गांवगिऱ्या गरीब नव्या विलेज ऑर्गनायझेशनान तयार केल्ल्या 23-24 ह्या वर्सा खातीर 150 सेल्फ हेल्प ग्रुप आणि 25 विलेज ऑर्गनायझेशन तयार करपाचो प्रस्ताव मांडटा. तातूंत वेगवेगळ्या उदरनिर्वाहाचे उपक्रम म्हळ्यार भाजीपाल्याची लागवड, पोल्ट्री, डेअरी, बी किपिंग, शिंपले आणि अगरबत्ती, मेणबत्ती, अन्न प्रक्रिया, तत्सम उद्योग हांचो आस्पाव आसा. सभापती महोदय, सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगाचे प्रधानमंत्री फॉर्मलायझेशन PM FME येवजण खाला वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट हातूर वांटो घेवपी 225 सेल्फ हेल्प ग्रुप वांगडा 101.71 कोटी सीड कॅपिटलचे दिल्ले सूक्ष्म अन्न प्रक्रिये अंतर्गत 23-24 ह्या वर्सा आणि 447 उद्योगांक आधार दितले. Speaker sir, I propose to increase the assistance to rupees 10,000 under the Goa Gramin Urja Yojana for giving the gas connection to the balanced population in the state. Speaker sir, the workforce taken under the Manrega will be given the wages as per the daily wages rate of the state government, with the different component fully being borne by the state government.